कन्स्ट्रक्शन आलं तिथे केसेस पेंडिंग आहेत आणि ते आता काय केलं कन्स्ट्रक्शन रेडी झाला तो आता तुम्ही ऑक्युपन्सी चेकला गेला मग त्यामुळे तुमचा ऑक्युपन्सी दिसतो म्हणून ते आता व्हिडिओ कॉल येत आहे आता मी फोन करतो जे तुमची रिॲक्शन घेऊ. First of all, in the plan passed in 2019, हम पंचायतान दिलो पंचायतान रिजेक्ट केलो तेजे उपरांत मागीर आमी डेप्युटी डायरेक्टरान गेले ऑर्डर पास केली इन फेवर ऑफ मी देन मूव टू एडिशनल डायरेक्टर थिंगाय आमी जिखिले तेजे उपरांत डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेले थिंगाय आमी जिखिले प्लॅन दी म्हणून तेम दिवना आफ्टर दॅट हिंग गेले आमी खंय आतां ऑर्डर रात्री आमकां कमेस केलें तेम ती चॅलेंज केली TCP टेक्निकल आहा ती तेम डायरेक्ट हायकोर्टान गेले तेमी हायकोर्टान गेले पूण हायकोर्टान तेंकां आयज पर्यंत स्टे दिलो ना ऑर्डर सो स्टे दिलो म्हणजे आफ्टर दॅट आमगे कंप्लिशन जातरी कन्स्ट्रक्शन जातरी आमी कंप्लिशना मागीर TCPन आमी कंप्लिशन सर्टिफिकेट आमी तेंकां पंचायतान दिली एंट्री दितरी तेमी रेजोल्युशन केलें ना आमी कंप्लेन केलें ना कम्युनिकेशन केलां पंचायत राज्याक सांगता येदो यू रिजेक्ट हो येयलो आमकां इन्फॉर्म केलो ना आमी तेजे उपरांत BDO एपील केलो सो BDOन आमकां ऑर्डर दिली एज पर दीस ऑर्डर दीस इज BDO's ऑर्डर हां तेजे उपरांत BDOन एक मेमोरेंडम काडलो सेक्रेटरी टेक एक्शन एज पर द पंचायत एक्ट सो सेक्रेटरीन ते दोन कितें केलां एगेन तेणें बॉडी बॉग आयला बॉडी गे टायम काबार 20 days काबार तांकां सही ना सो सेक्रेटरी आपल्या जागी ते सोद ना सेक्रेटरी केलां बट बॉडी घेयला आनी बॉडी सांगून ते तो आयकता तो रूल फॉलो केलो ना ताणें सो आमी मागीर मूव केलें हिंगा हांवें एपील केलें BDO सो BDOन आमची ऑर्डर पास केल्या तेची ऑर्डर कितें आहा पार्किंग वयना म्हणटा ते सेटबॅक ना न्हू तें कन्स्ट्रक्शन ताका रिलॅक्सेशन दिलां तो एक्जिस्टींग आसलो न्हू आनी तेजे वयना कॅबिनेटान पास केला चीफ सेक्रेटरी कॅबिनेटान ती पास करून ती फायल तिंगा TCP दिली तो प्लॅन एप्रूव केला तो तेगेल्यान कॉमर्शियल बिजनेस बोर्ड भरपाचो धंदो चलयत न्हू तो बोर्ड भरपाक तेका आनी सोर्स ऑफ इनकम कांय ना तेगे पास केला आनी तेगे आखलो तेजे ऑन वद्दान तेणें एप्रूव केला आनी आतां कितलो सेटबॅक आहा तो हिंगा दिसता आनी गांव कितलो लोक एप्रिशिएट जाला खाली तेंच्यान तें चोवपाक जायना गांव लोकां गेले स्वीट ऑफ गोड एवरीडे पीपल कम बरें जालां बरें निवळ जालां बरें दिसना आतां ड्युटी येयल्या पयलीं तेश आसोना आनी बरें दिसता हेरो शागेर कोणाकूय हें दिसती पडटा हे पंचायत हें पड पंचायत पडपाची आवय सरपंचाक पड आमी लोकांक हेल्प केला आमी हेल्प कर म्हणा हेल्प कायद्यान करपाक जाय हेल्प कायद्याच्यो लोकांक दिले पंचायत राज म्हणटा दिले करपाक न्हिदपाक न्हू पेंडींग दवरपाक न्हू तूं तेगे रिजेक्ट जा रिजेक्ट पास जा पास कितें म्हणटा तें सेफ दिवपाक जाय ऑथॉरिटी हॅज टू रिस्पेक्ट तुवें रिजेक्टूय केलो जाल्यार रिस्पेक्ट आहा एप्रूवूय केलो जाल्यार रिस्पेक्ट आहा पेंडींग दवरल्यार रिस्पेक्ट ना दॅट मिन्स यू आर नॉट फीट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पूण हे आतां कॅबिनेटान हें केलें तें खबर ना सगळे डॉक्युमेंट नाही हां सगळ्यो कॅबिनेट एप्रूवल म्हाका आमी डीड ऑफ एक्सचेंज केला कलेक्टर सायन बाय कलेक्टर हांवें म्हजे जमीन गोवोरमेंटाक दिल्या गोवोरमेंटाक जमीन म्हाका दिल्या सेम तेजी दिल्या कळ्ळो काय न्हू सगळी आख्खी फायल डॉक्युमेंट आनी हे पळय सांगताय न्ही सोदां तें सांगताय ते एवरी आज नाही हांवें ना तिनूय कोर्टांनी बट दे डोंट अंडरस्टँड पूण तुमी कॉन्फिडंट आहात तुमकां ऑक्युपन्सी मेळटा म्हणून श्योर 100% फीट आमगे डॉक्युमेंट रिव्यू दिलो न्हू Occupancy certificate is being granted under section 66 bracket 2E due to the respondent failure of decided. तुझ्या फोटो दुखमान नोंद दिवपा आनी ताका इंस्ट्रक्शन दिलें सेक्रेटरी यू एक्सेप्ट टेक रेसिट टेक मनी एंड गिव रेसिट आय गॉट ऑक्युपन्सी आय एम ऑलरेडी इनसाइड आय एम डुईंग माय बिजनेस कळ्ळो काय न्हू हिंगाय डायरेक्ट केला Respondent secretary is hereby directed to act as per the section 66 2F of Goa Panchayat Act 1994.